येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुज्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणाक तुज्या सर्गीच्या जेवणाक तुज्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता खालसा मनान एकसा तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव बिनिनो, आजच्या शुभ वार्तेंत जेजू सांगता, हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोणो म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. जेजू ह्या उतरां मारिफात आमचे आनी ताचे मोदें एक भोव लागशिल्लो संबंद आसा म्हणून आमकां कळयता. आनी हो संबंद पवित्र स्नान दिसा सुरू जाला आनी ताचे उपरांत हो संबंद वाडोवचो वा घट करची जबाबदारी आमचे हर एकल्याची जावन आसा. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक अवकाश हो संबंद घट करूंक. कित्याक जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येता, तो आमच्या काळजांत येता रावूंक वस्ती करूंक. केन्ना आमी ताचे संगी रावता तो वळू हो संबंद घट जाता. हो संबंद दिसान दीस सोडून दी आनी घट जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमचो भाव ब्रदर मॉर्गन हाच्या आत्म्या खातीर आमी भेटयता. कालच्या दिसा गोंयांत तो अंतरलो. थोडीं वर्सां तांणी हांगासर सेवा दिल्या. ताची निस्वार्थी सेवेचो आमी उपकार आठयता आनी देवाक अर्गां दिता. काकूदार देव ताचेर काकू दाखोव आनी ताका ससनाचें सुख फावो करून दी म्हूण मागता. ह्या मिसाचें बलिदान फावो तो बिडूंच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. देवा लागचें बोगसाणें मागया. आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडार वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदांच सांवार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची खाकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकलुतो, सोमिया काकलुतो, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somiya kaklutko, Somiya kaklutko. प्रार्थुयाम. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक
पवित्रात्म्याच्या ध्यानान आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी भावांक एकवरी शिकोवंक लागले. मोयदेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नात जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बर्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठलो. देखून पावलान आनी बर्नाबासान आनी अंत्योक्याच्या हेर थोड्या प्रतिनिधीन वचून जेरुसलेमांत आशिल्ल्या दमदुता आनी मलगड्या मुखार हें सवाल गलिजे म्हूण निर्णय जालो. अशें तांचे पय सभेन तांकां पाटयल्या उपरांत ते फेसिनिया आनी समारियांतल्या उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेनी आशिल्ल्यांनी भावार्थाक वेंग मारिल्ली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमांत पावताच तांचे पय सवे दमदुतांनी आनी मालगाड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मारिफत केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारिल्ले भितरले थोडे उठून अशें सांगा लागले. तांकां सुन्नात करची गरज आनी मैदेच्या नियम प्रमाणे तांचो कन्यांनी पाळूंक लावची गरज. ह्या पासून दमदुतांनी आनी मालगाड्यांनी ही सगळं तर्कां घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वस्तो संतोश म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा तुज्या दारवट्याचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्परा जय जय. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचे जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्परा जय जय. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मुनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. तुमी मुजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो म्हणटा तुमी. मुजे सवे रावता तो येतेश फळ दिता. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोडूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी मुजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक सावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुजे थंय एक सावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक मुजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. मुजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात.
तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिष्य म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी रूख सदां पळयल्यांत आनी ताका जायते फांटे आसतात, पाले आसतात. आनी जर तर एक फांटो आमी कातन घालता तो भावूंक सुरू जाता, क्रमेण सुकता आनी मरता आनी तो नाश जाता. जेजू असलेंच एक निदर्शन आमकां दिता. आमचे आनी ताचे मदें एक लक्षलो संबंद आसा म्हणून आमकां कळूंक. तो सांगता, हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. कशें एक फांटो दाखवालेक घडसून आसल्यार तो फळ दिवंक सांगता, तो जिवाळ उरता. तशेंच आमी जेजू थंय एक कोठून रावून आसल्यार आमी जिवाळ आसता, आमी फळ दिवंक शकता. जर तर आमी जेजू थंय एक कोठून रावूंक शकना, आमची गत त्या कातन गेल्ल्या फांट्या परी जाता. आमी सुकून वता, आमचे थंय जीव आसचो ना आनी क्रमेण नाश जाता. ह्यो संबंद एकामेकाचो आमी जेजूचे थंय एक कोठून रावचें म्हळ्यार कितें? आमचे आनी जेजू मदें तो संबंद घट करचो. हो संबंद आसाचो, लागशिल्लो संबंद आसा करचो. आनी हो येदोळो तो सुरू जाला. पवित्र स्नाना दिसा हो लागशिल्लो संबंध सुरू जाला. आनी हो रुता करचें, हो वाडोवची जबाबदारी आमची जावन आसा. केन्ना एक फांटो रुखाक लागून आसता, ताका कितें जाय तें सगळें तें रुखांतून मेळटा. तशेंच आमी जर तर जेजूक होंदून रावता, जेजूक एक कोठून रावता, तर आमकां कितें जाय तें सगळें जेजू जावन लभता. जेजू जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा जिवीत म्हळ्यार जेजू. एक दीस जेजू जिविताच्या उंड्या विशयांत उलयतलो. हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो, म्हजें मांस केल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना म्हळें ताणें. हें आयकून ही लोकांक ही शिकोवण विपरीत म्हूण दिसली. ते ताका सोडून गेले. तो वडो जेजून पेद्रू कडेन शिसा लागीं विचारलें, तुमी म्हाका सोडून वचनात बे? तो वडो पेद्रू म्हळें, सोम्या, कोणा लागीं वचो आमी? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तर जेजू थंय जिवीत आसा. आनी केन्ना आमी ताका एक कोठून रावता, तो वळू जेजू थंय असलें जिवीत आमचें थंय येता. जेजू थंय आनी आमच्यातलो संबंद आमी कसो वाडोवं, कशें घट करयत. खंडिसांव वाट आसा मागण्या मारिफात. मागण्या म्हळ्यार कितें? बाबर्थांत आमी सतमानची ती सतां आमी कार्यार रूपार हाडची. आमी सांगता देव आसा, जेजू हजर आसा. तर जेजू देव आसा, तर जेजू हजर आसा, तर आमी कित्याक ताका संपर्क करना? नीज जावन देव जेजू हजर आसा, तर आमी मागण्या मुखांतर ताचे लागीं उलय जाय, ताचे लागीं संपर्क करीत जाय. अशें भावार्थान कितें आमी पातयता तें आमी मागण्यांत कार्यार रूपार हाडटा. हे वैयक्तीक तरान आमी सांगता मागता वय थोडे फावटी वयल्या बरं आमकां आमचें गमन नासतना थोडे फावटी मागता. पूण थोडो वेळपणी वैयक्तीक तरान ताचे लागीं उलोवन हो संबंद मागण्या मुखांतर आमी घट करूंक जाता. दुसऱ्या रितीन देव आमचे लागीं उलयता. देवाचें उतर म्हूण आमी म्हणटा. देवाचें उतर म्हळ्यार कितें? देव आमचे लागीं उलयता. पवित्र पुस्तका मारिफात, पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात देव आमचे लागीं उलयता. कोण एकलो उलोवं नासतना आनी एकलो चीत दिवन आयकना जाल्यार ते उलयतल्यार कितें मोगता? ताका बेजार जाता, तो उलोवचें रावयता न्ही. तशेंच
जर तर देव आमचे लागीं उलोवं नासतना आमी चीत दिवन आयकना जाल्यार कितें जाता? आमचे लागीं तो संबंद घट उरना. देवा लागीं आनी आमचो संबंद घट उरना. देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयका जाय, आमी खाण दी जाय, ताची नियाळ करी जाय. तो वळू देवा आनी जेजू आनी आमचे मदें संबंद घट जाता. तिसऱ्यान जेजू आमचे थंय रावोंक येता. क्रिस्त बलिदान मिसाच्या बलिदाना मुखांतर उंड्या रुपार तो येता. कोणा लागीं आमी उलयता मागण्या मुखांतर, कोणाचें उतर आमी आयकता पवित्र पुस्तका मारिफांत, तोच जेजू खुद्द आमच्या काळजांत कुमगारा मुखांतर उंड्या रुपा मुखांतर आमच्या काळजांत रावोंक येता. पूण तो रावोंक येता आसतना आमी ताका स्विकार करीत जाय. म्हणजे तो रावता तशें आमी ताचे थंय रावूंक जाय. केन्ना आमी ताका मोगान स्विकार करता तो आमच्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार तो वळू हो संबंद जेजू आनी आमचो मदो संबंद घट जाता. आनी हो संबंध घट जाल्या परिणाम कितें? आमी यथेश्ट फळ दिता म्हणटा जेजू. यथेश्ट फळ कितें तें? जेजू थंय आसलें तें जिवीत आमचें थंय येता. जेजू थंय आसले ते गूण आमचे थंय येतात. जेजू थंय आसले ते बोक्सनाचो स्पिरीट आमचे थंय येता. जेजू आसली ती सोंसणीकाय, दयाळाय आनी ती सेवेचो मनोभाव आमचे थंय येता. आनी हो जावन आसा यथेश्ट फळ. एक रूख फळ दिता जर तें फळ आपणाक दवरिना, हेरांक. तशें आमचें जिवीत आमकां कितें आमचें तें फळ येता तें जेजूचें जिवीत तें हेरांक खातीर जावन आसा. आमचें सगळें जिवीत हेरांक वापरलेलें जावन आसा. तर मोगाचें न्हू, जेजू थंय आनी आमचे थंय आसलो संबंद दिसान दीस आमी घट करया. ही कृपा आमी मागया. आमेन. Somlia Kaniko hadun aylia Mokanas tu kadita Svikar karmun parata Dan mujhe wo pundita Atma musorpita Muzo samarpita Jin bertukasita. मुझा भाव बहिणीनो, मुझा आणि तुमचे बलिदान सर पोद्योदार देवा बापाक म्हणतात असलें सामोर मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनानी मोहिमेक आमचे नेक्के पयसे बेचादवा सर्वीस देव मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा जेजू खरी दाखवालूम आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपसयलो जिविताचो एकवटू ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती बेठवणी तुका मानो आनी आमचो हर दिसाच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार बोफळा देख जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या धेपाक धेन बसोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, चड काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केल्लीं
आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातख्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. पापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पळय जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हे म्हज्या उगदासाक करात. भावार्थ सगट पग तुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सडवणाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगदास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साखरा मोर्गनाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जाव. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार म्हळ्यार देवाचे माये सांगाती, भगिवन जुजे तिचो पोथी, भगिवन धम दुथा आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेसो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मना धरून ताणेंचो शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य बोण म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र साम, तुझे राज आमकां तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत साम. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उद्धार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंडांतली वाटय. कित्याक जेजू क्रिस्त सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सोवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे खरे पाटलावदा जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आणि आमच्या मध्ये जाल्लो तो एकवट या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शेस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. E pague bontazuze Deu maiecia poti Sărghincea sobit fula Podleda șaroti Zuze bapa pautumaca Zuze bapa pautumaca Zuze bapa pautumaca Zuze bapa pautumaca Mogal putra soven Ancoar noi आशीर्वादेवा आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.